दीस सोमार, फेब्रुवारीची 10 तारीख 2025. पहिले वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 1 ओळ 1 तावन 19 पर्यंत. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागोरांचेर अंधकार बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. देवान म्हळें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, साकळ आयली. हो पयलो दीस. देवान म्हळें, उदकाक 2 वांटे करूंक उदका मदें एक अंतराळ जावं. आनी तशेंच जालें. देवान अंतराळ केलें आनी अंतराळा सकयल्लें उदक अंतराळा वयल्या उदकांत विंगड केलें. देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, साकळ आयली. हो दुसरो दीस. देवान म्हळें, आकाशापंदलें उदक एके सुवातेर जमा जावं आनी सुखी धर्ण दिसूं. आनी तशेंच जालें. देवान सुखे धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हणून नांव दिलें. आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें, भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं. सर्व जिन्सांची बी दितली जडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. सर्व जिन्सांची बी दितली जडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, साकळ आयली. हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसांतावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक. आनी नखेत्रांय ताणें रचलीं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक, दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांत उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली. सांज जाली, साकळ आयली. हो 4थो दीस. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 103 1 तावन 2 ए 5 तावन 6 10 आनी 12 26 आनी 35 सी. श्लोक. सर्वेस्पोर आपल्या कृत्यांतय संतोष पावूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं वर्तो महिमेन आनी वैभवान भरलेलो, प्रकाश भरीत मानतान नेसलेलो. श्लोक. सर्वेस्पर आपल्या कृत्यांतय संतोष पावूं. पृथ्वी तुवें तिचे बुन्यादीचेर बांदून हाडलाय. ससनाच्या ससनाक ती थिरगट केल्याय. मांतापरी दर्यान ती पांगन धरलाय. तिचे पर्वत दोंगर उदकांत बुडोवन आसात. श्लोक. सर्वेस्पोर आपल्या कृत्यांतय संतोष पावूं. फालक्यांनी जरी तूं फुटाश्यो करताय, गुड्या दोंगरा मदल्यान त्यो वाळयताय. तांचे बगलेन मळबावयली सुकणीं आपले घोंटेर बांदतात. रुखाच्या खांद्यांचेर बसोन गायन करतात. श्लोक. सर्वेस्पर
आपल्या कृत्यांतय संतोष पावू. कितली विविध तुजी कृत्यां सर्वेस्परा. जाणवायेन सर्व वस्तू तुवें रचलाय. पृथ्वी सगळी तुज्या रचनांनी भरल्या. सर्वेस्पराक नावाड आत्म्या म्हज्या. श्लोक. सर्वेस्पर आपल्या कृत्यांतय संतोष पावू. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू देवाच्या राज्याची बरी खबर गाजयत आणि लोकांमदली सर्व तराची पिडाशिरा गुण करीत वतालो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 53 56 पर्यंत. पेले तडीक उतरतस ते गेनेझारेत गावाक पावले. तडीक लागून मचव्या वयले देंवतस लोकान जेजूची वळख धरली आणि लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून पिडेस्तांक तांच्या हांतुळना समेत उखलून व्हरूंक लागलो. जंयसर तो गेलो, हडल्यांनी जावं शहानांनी वा शेताभाटांनी जावं, थंय पिडेस्तांक वाटे सालान हाण दवरतली आनी ताच्या आंग वस्तुराचे देगेकपणी हात लावंक पिडेस्तांक सोडू म्हणून ताचे लागीं परात्ताली आनी ती आपोडलेली बरी जातली. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. नव्या सल्ल्यांत जेजू बरें करीत गेलो म्हणून आमी वाचता. ह्या विशांत आयचे सुवार्तेंत आमी आयकता. विविध पिडेंनी वळवळसो लोक जेजू सरशी वेतालो आनी जेजून तांकां गूण केले. जेजूची गूण करची सकत आजुनी आमी पळयत तसो. वैज मुखांत आमकां ती लागता. कितलेशे वैज आनी नर्सां रात दीस पिडेस्तांची सेवा करच्यांत आपलो वेळ आनी सकत खर्चितात. तांचो आमी उपकार बावडीजे. पिडा गूण करचे विशेष देणें देवान तांकां दिलां. जेजू श्रेश्ठ वैज. भावार्थान ताचे सरशी आमी समकोया. विविध पिडेंनी वळवळच्या आमच्या भावा भयणीचो मागण्यांत आमी उगडास दवरया.